भौशीक बांधकाम खात्याचे मुखेल अभियंते उत्तम पार्सेकारांची आनीक एका वर्साची सेवा वाढ केल्या। 31 जानेवारी 2026 मेरेन तांकां मुजत वाढ दिल्या। उत्तम पार्सेकारांका तिसरे खेपे सेवा मुजत मेळ्ळा हे विशींचो आदेश सरकारान जारी केला। एके वटेन विरोधक सदांच बोवाळ घालतात की सरकार जो आसा तो ऑफिसरांक एक्सटेंशन अशें दीत आसता म्हणून। जाल्यार आयज एक बातमी येयल्ली आसा, जो उत्तम पार्सेकर जो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर PWDचो आशिल्लो, तेका परत तिसरे फावट एक्सटेंशन मेळिल्लें आसा आनी हे जे तेजें एक्सटेंशन आसा ते 31 जानेवारी 2026 मेरेन आसतलें। एके वटेन विरोधक सदांच हेचेर बोवाळ घालतात की एक्सटेंशन जे आसा ते ऑफिसरांक मेळत आसता आनी जेणे करून जी नवी नोकर भरती आसता थंय वेकंट जी पदां आसात ती वेकंट जायनात आनी हे जे ऑफिसर आसात तेंची रिटायरमेंटाची एज जावन सुद्दां तांकां एक्सटेंशन मेळटा म्हणून विरोधक सदांच बोवाळ घालतात ते आमी पळयलें। जाल्यार त्याच फाटभुंयेर आयज हो जो उत्तम पार्सेकर प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर PWDचो तेका तिसऱ्यांदा एक्सटेंशन मेळिल्लें आसा। अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।